तुमकां समेस्तांक बाप मेल्वीन नोरोनाचे प्रणाम. बाळू जेजूचें पुनशेत तशेंच रोजर मायेची फिरगज अलंकार. ह्या पुनशेताची बाळू जेजूच्या पुनशेताची वार्षिक महापर्व जानेवारीच्या 12 तारखेर आमी संभ्रमान आचरण करता. ह्या परबेक तयार जावन 9 दिसांचे नोवेन जानेवारीच्या 3 तारखेर सकाळी 10 वरां बावटो उबारचे मारिफात आमी सुरू करता. आनी ताच्या उपरांत बाळू जेजूच्या मानाक 9 दिसांचे नोवेन तर एका दिसा सकाळी 10:15 वरां दैवीक कुळस्त्योतेर्स 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरां मिसाचें बलिदान उपरांत नोवेन पिडेस्तां खातीर तशेंच विविध गरजां खातीर विशेश मागणी ताचे उपरांत पवित्रलाची मागणी इत्यादी आसून दनपारां जेवणा सवें हांगासर आमी नव्यानसूय संभ्रम चलयतल्या. 11 तारखेर संजेर 4 वरां वजांचो पुरशांव ताचे उपरांत संभ्रमी मिसाचें बलिदान. मिसाचें बलिदाना उपरांत नोवेना उपरांत बाळू जेजूच्या इमाजी सुजयत पुरशांव आसतलो. 12 तारखेर सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. तशेंच संजेर 5 वरार कोंकणी भाशेंत फेस्ताचें संभ्रमी मिसाचें बलिदान. बळ्ळारी देसाचे गोवळी बाप अदीक दोतोर एंट्रिसोस भेटयतले. हे सर्व संभ्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्यान बाळू जेजूच्या पुंतळाक हांगासर तुमी येया. बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां तुमी जोडा म्हूण तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. फेस्ता संदर्भार मुद्दम मिसां दिवन सहकार दिया. तशेंच फेस्ता बाबतीं जेवणा बाबतीं आनी इतर खर्चा बाबतीं उदार मनाची कुमोक आमी आशेता. पिरजेंत रावन दान दिवन स्पॉन्सर रावन ह्या फेस्ताक वर्ते मापाचो सहकार तुमी दिजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक बाळू जेजू आशिर्वादान भरता. सर दानींक सर भक्तिकां खातीर विशेष करून आमी मागणी करतल्या. हे मुखांतर बाळू जेजूची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागून आमी धरतल्या. बाळू जेजू तुमकां हर एकल्या बेसांवांनी बरोवन दी. परत तुमकां ह्या बाळू जेजूच्या वार्षिक महापर्बेक मोगाचो स्वागत मागता. समेस्तांक देव बरें करूं.